गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाचेर शहा आयोगाचो अहवाल आयल्या उपरांत 4 दिसांनी काँग्रेसीन तोंड उगडलें। शहा आयोगाच्या शिफारशी प्रमाण कारवाय करतना स्वतंत्र यंत्रणे वरवीं चौकशी जावची। गोंय सरकार चौकशी करपाक शकना अशें विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन स्पश्ट केलें। बेकायदेशीर मायनिंगाचेर आदल्या भाजपा सरकारांनी कांयच केल्लें ना, तेवूय ताका तितलेच जबाबदार अशें राणे म्हणटा। सोमारा काँग्रेस आमदारांची ह्या विशयाचेर खासा बसक जाली, मात बसकेक आयिल्लो आदलो खंडमंत्री दिगंबर कामत मिडियाक मेळ्ळो ना। Now they said we are filing FIR against me and my colleague and so forth. Whatever actions we have taken is, quasi-judicial action. It is can be appealed against if there is anything. If anybody is aggrieved, you have to go in and appeal. Now my argument is, when everybody is involved, you cannot say that I am innocent and take action against this fellow and that fellow, when someone else has failed to take action in the earlier tenure. So, as the Commission's report has recommended an independent body, Supreme Court monitored task force should be constituted by the Centre to act on the recommendations of the Commission. This is what I ask. You cannot sue Mototech, because if there is something against me, I cannot be the judge. So please read the report. In the report, these things are given. I am not mentioning any names, but this is not fair to mention names to make political capital. What I am saying is, certain fingers are pointing at them when they are pointing fingers at us. In this Shah Commission report, certain fingers are pointing at them. Who is that them? Them is the previous government. Who is the previous government? Government before 2005. That is the BJP. Of course, couldn't be anything else. No. Yes, but I don't want to malign people. उदक आनी हवेचे परवाने नाशिल्ल्यो खणी बंद करच्यो अशी मागणी बिगर सरकारी संस्थांनी केल्या। शहा आयोगाच्या अहवालाचेर चर्चा करपाक सोमारा तांणी पणजे बसका आपयल्ली। मंगळारा सांजे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालपाचो निर्णय ह्या वेळार जालो। फुडली 1 वर्सा भितर आमी जीएमसी किती एक्सपेक्ट करता? येणाऱ्या डिसेंबर पर्यंत हांव 1 वर्साय म्हणना, आमी सप्टेंबरांत आसान ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत म्हाका खरो टाइम पिरियड लादून घेता हांव। येणाऱ्या डिसेंबर पर्यंत आमचें स्वप्न आसा की हांगा फुल फ्लेज कॅथ लॅब आणि कार्डियॅक सुपर स्पेशालिटी जातली। हय, म्हणजे हांगा एंजिओप्लास्टी कॅन्सराच्या बाबतींत कितें? कॅन्सरा बाबतींत आनी 1 वर्स आमकां दियात। पूण कॅन्सराच्या बाबतींतूय, कारण कॅन्सर आतां खूब कॉमन जाल्लो आसा आणि गोंयच्या गोवा मेडिकल कॉलेजींत कॅन्सराची खातीरय सुपर स्पेशालिटी आसूंक जाय, आणि त्यामुळे डिसेंबर 2012 पर्यंत कॅथ लॅब आणि कार्डियॅक आणि डिसेंबर 2013 पर्यंत कॅन्सर सुपर स्पेशालिटी ही गोवा मेडिकलांत जावंक जाय, हाडटलेच। पक्षाची मेंबरशिप ड्राईव्ह कशी जाली? पक्षाची कितली जाल्या मेंबर सध्या? 3,02,000 आणि अशे पयरची गोष्ट। 20% गोंयकार भाजपाचे मेंबर आहा सध्या। मतदार म्हणून जर म्हटले जाल्यार आमचे मतदार 10 लाख आसात, आणि 3,02,000 जेन्ना जातात ते सगळे मतदार म्हणजे आम्ही साधारणपणे 31 ते 32% मतदारांक पक्षाचे सदस्य केले। ह्या देशात भारतीय जनता पक्षाची सुद्धा जंय राज्यां आसात थंय येदी टक्केवारीर पावूंक ना। म्हाका गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन, पक्ष हिताच्या दृश्टीन म्हाका दिसता ताणें 5 वर्सां नंतरय कंटिन्यू करपाक जाय, परत कॉन्टेस्ट करपाक जाय, आणि ना जाल्यार पक्षाक कितलो फटको बसतलो? हे पळय, कोणाक लागून काय अडटा अशातली काय गोष्ट ना। मनोहर पर्रीकारान रिटायर जावचें न्ही, पूण जालो जाल्यार कोणाचेच कोणा खातीर अडना, सारकें? हांगा कोणाक लागून केन्ना कितें उरलां? बरोबर, उरत ना न्ही। बरोबर। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया। मायणेवाळ निरंकाल वाठारांत फाटले कितलेशेच म्हयने धुमाकूळ घालपी बिबट्याक आयतारा राती राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धरलो। ह्या बिबट्यान फाटले 3-4 म्हयन्यांत 5 सुणी आनी 2 पाडकां मारिल्लीं। राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी लायिल्ल्या पांद्र्यां तो बिबटो पडलो। मायणेवाळ निरंकाल
सामंत येवन आमकां हांगासरलो गांवकार येवन कंप्लेन केल्ली की एक बिबटो वाघ हांगासर त्रास दिता. थोडे कुत्रे हांगासरले व्हेले, गोरवांक इंजरी केली. सो त्या हेज्या वयल्यान आमी तेजे इन्फॉर्मेशना वयल्यान आमी हांगासर पिंजरो पयलीं निरंकाल थंयसर लायलो. म्हणटकीर मागीर परत तेंची जी रातची भोंवपाची जी आसा ती सादारण 10 किलोमिटर मेरेन ते वता. सो आमकां खूब त्रास जालो. मागीर परत आमी मायनेवळा आतां लायलो आनी मायनेवळान लायलो तेन्ना काल राती 8:30च्या दरम्यान तो बिबटो वाघ आमी पकडपाक सक्सेसफूल जाले. वर्स दिला गेले हे सगळे त्रास काडटा आनी जनावरां मागीर 5 कुत्री व्हेली आनी तेजे 2 पाडके व्हेली गेले. दोगा आमदारांक लागून रित्यो जाल्ल्यो साळगांव जिल्लो पंचायत आनी ताळगांव पंचायतीच्यो सुवाती भरल्यात. साळगांव जिल्लो पंचायतीचे पोटवेंचणुकेंत भाजपाचे तेंक्यार प्रकाश नायक वेंचून आयला. आमदार मायकल लोबोक लागून ही सुवात रिती जाल्ली. जाल्यार ताळगांव पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 7तल्यान स्टेला डिसोजा पंचायतीचेर पावल्या. आमदार जेनिफर मॉन्सेराताक लागून ही सुवात रिती जाल्ली. आयतारा हे खातीर मतदान जालें. सोमारा सकाळी निकाल मेळ्ळे. दोनूय आमदारांच्या सहकार्यात हांव निश्चितच कितें तरी एक आमच्या ह्या 5 पंचायतीन कितें तरी जे विकासाची गंगा म्हणटात ती विकासाची गंगा व्हांवपाचो हांव प्रयत्न करतलो. हो विजय जो आसा हो विजय आमच्या कार्यकर्त्याचो आसा. हांव गेले इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या नंतर पळयतालो की म्हाकाय टायम नासलो आनी इलेक्शनची सगळी धुरा जी आसा हे एकट्याचेर आमी थेनासतना ह्या मतदारसंघाची आख्खी धुरा आमच्या कार्यकर्ते जे आसात ह्या कार्यकर्त्याचेर ठेवून कार्यकर्त्यांनी दाखोवन दिला की एखादो लिडर जर फाटी फुडें जालो जाल्यार हो मतदारसंघ आमचे कार्यकर्ते बऱ्यापैकी बऱ्या हितूर येवजण करून बरो विजय हाडूंक शकता आनी दुसऱ्याचे डिपॉझिट सुद्दां जप्त करूंक शकता हें आयज हितूर दाखोवन दिल्लें आसा. नेत्रावळी अभयारण्यांत रावपी लोकांक उण्यांत उण्यो सुविधा मेळोवन दिवपाचें उतर राना आनी पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाणान दिलां. थंयचो आमदार सुभाष फळदेसाया बरोबर आयतारा तिणें नेत्रावळी गांवांत भोंवन पळोवणी केली. त्या वाठारांत इको टुरिजम सुरू करपाची मागणी थंयच्या आमदारान केल्या. ह्या नेत्रावळी पंचायतीक अशे मागासचे गांव आसात. वेल्ले, साळजणी, तोडो ह्या गांवांक लायट नासली. थोड्या तेंपा पयलीं लायट दिली. आतां रस्तो ना आनी बशीचो प्रॉब्लेम. लोक चलोन 10 किलोमिटराचेर वचून आपल्या भुरग्यांक इस्कॉलाक जावं शाळेंत पावपाक भयंकर त्रास जाता. वायल्ड लायफ आयिल्ल्या कारणान मायनींग बंद जाल्लें आसा. वायल्ड लायफ आयिल्ल्या कारणान तांकां कुमेरी कल्टिवेशन जावं तांचे जे उद्योग शेती उद्योग आशिल्ले जे फॉरेस्टान भितर करताले ताचेर गदा आयिल्ली आसा. म्हणटकच तांकां जर आतां तांची राहणीमान जर तशेंच व्हरतले जर जाय जाल्यार इको टुरिजम हो एक बरो पर्याय जावन आसा. निसर्गाक केन्नाच हानी करनासतना निसर्गाच्या सानिध्याक सगळ्या गोंयाक एक रेव्हेन्यू दिवपा सारकी एक जागा आसा. We even asked them whether they would like to be shifted, and the reply we got was a big smile and a laugh, which told us that they have a special bond with this place and nothing can replace that bond. And of course, we were talking to the older generation. Maybe the younger generation may have different ideas, but right now I think we have come to a need where we feel that we have to create opportunities for the people who live in this area so that they have a means of earning their livelihood. And I think we have decided to look into all options available. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबरांचेर तर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.